हे आसा भिलेले आहे पूण सरकारान त्या वेळार मुखेलमंत्रीक पयले ही ऑन रिकॉर्ड एक म्हयन्याक प्रॉब्लेम जावचे ना म्हणून कालच्या दिसाकूय आमी सांगले LPG गॅसाचे प्रॉब्लेम आसा टुरिजम इंडस्ट्री बंद जावपाक शकता मायकल लोबोनी म्हणलें 2 दिसान बंद जातली काय भिवपाक गरज ना म्हणून लावलो सिलिंडराचो कोटा आसा आज लायन चोयल्यार सगळे डेपोचेर सगळे लोक भियेलेले आसा म्हाका खबर ना हो सरकार हो मुखेलमंत्री अजून कित्याक भिवपाची गरज ना म्हणटा तो आनीक हांवें आयकिल्ले ते भाशेन न्यू स्कीम येवपा आहा म्हजी गॅस स्कीम ही स्किमीन कितें गॅस घेवपाचो पंप घेवपाचो सायकलीचो आनी वार घालपाचो हेजेर सरकाराचे 2 in 1 इफेक्ट लोकांक सिलिंडरूय मेळ्ळो एक्सरसायजूय जाली आज जेन्ना कर्नाटकाचो सरकार जेन्ना महाराष्ट्राचो सरकार जेन्ना दिल्लीचो सरकार सगळे अरेंजमेंट करता मुखेलमंत्री हेजेर उलयना आज म्हाका दिसता जेन्ना असेंब्ली आसा हेजेर क्लॅरिटी आसपाक जाय लोकां मदें अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय पॅनीक बायींग जालेलें आसा एक एकलो 10-12 सिलिंडर घेवन वेता दीज आर ऑल रिपोर्ट्स सो वॉट इज आवर प्रेपरेशन फक्त भिवपाची गरज ना म्हणून जरी जर हें केलें जाल्यार गोवन्स वील हॅव टू हिट द स्ट्रीट मागीर जोडो बिडो पासून घेवपा लागला आतां लोक जोडो बिडो घेवन आज म्हाका दिसता कालच्या दिसाक जेन्ना TCPच्या ह्या वेळार आमी मंत्र्याक म्हणलें सिस्टमॅटिकली 16B to 17(2) to 39A कॅरींग कॅपॅसिटी नासतना जी डॅमेज आमच्या पर्यावरणाक जाता तो मुट्टो आपूण फक्त 8 लाख 10 लाख जमीन कन्वर्ट केला पयलीं मुट्टो 1.5 करोड कोणान कन्वर्ट केल्ली मोठ 70 लाख कन्वर्ट केल्ली आमकां हे सेक्शन नाका म्हणून आमी सांगलें रद्द जावपाक जाय आमी उल्लेख केलो की बाब फेर्दिनाचें जें बील आमी घातलेलें आसा तें येवपाक जाय म्हणून फाल्यांच्या दिसाक फ्रायडे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशना दीस अजून स्पीकर हेजेर उलयना हें बील जेन्ना आमकां अश्युरन्स दिलेलें की येवपाक जाय ही आमची ड्युटी आमचें कर्तव्य आज म्हाका दिसता आनीक पाट आमी स्पिकरा लागीं मागतले की हें बील येवपाची गरज आसा वेन्झी आहा वेन्झी सांगतलो आनीक सगळे ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी आमी कालच्या दिसाक स्पिकराक सांगलां की खूब गरज आसा जे बील आमी घाताय तें बील येवपाक जाय म्हणून कालच्या दिसाक हेल्थाची जी दशा जाता ती आमी उलयलेले आहा आनीक मंत्री म्हणूंक लागलो पयले हुंदीर आहले म्हणून हुंदीर अजून आहाय गेल्ले ते पूण फरक कितें जाला हुंदीर ते बुराक तेदो माता ते आनी बुराक हळमाताय आनी पोट एकदम आतां बेंडिकॉट रेट जाले हुंदिरान उरले ते सारके मोठे जाले हें वाडवत आसा दुयेंस बुराक मारपाचे तिजोरीक आनीक जे पद्दतीन कालच्या दिसाक बाब मायकल लोबोन जे पण सांगलें शॉकिंग जेन्ना आमी एक इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन घातलें अबाउट वॉट इन द नेम ऑफ इलिगल ट्रॅफिकींग सेक्स दीस इज वॉट इज हॅपनिंग तो म्हणलो जाता टुरिजमाक हेजो फायदो जाता this means that you all are promoting sin tourism on one side and spiritual tourism on another side जे आमी उलयता about drugs about trafficking about gambling about casinos हेजेर गोंय चलता हे ह्या सरकाराचे विकसीत करपाचे लक्ष हे मुखेलमंत्रीचे स्वयंपूर्ण गोंय हे भांगराचे गोंय काय कितें तेन्ना एक सिनियर MLA makes this statement and admits it. आनीक आज जेन्ना चोयल्यार मागीर ते आमी हावजा जेन्ना वेलां गेले त्या वेळार ते एक्सपांड जाले दिस शोज द सिरियसनेस ऑफ दीस गव्हर्मेंट या BJP सरकाराचे जे विचार करून आयिल्ले परिवर्तनाच्या नांवान आज टुरिजमाच्या नांवान हे सगळे इलिगल एक्टिविटीज प्रमोट करता ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन गॅमलिंग हे आमची संस्कृती आमची दायज काय कितें हेचो प्रश्न निर्माण जाता आयच्या दिसाक म्हाका दिसता गोंयचे उदकाचे प्रश्न जे गोंयचे लोकांचे हाल जाता आमी ते हायलायट करतले आज गोंयकाराक जेन्ना हो सरकार संकल्प पत्र संकल्प न्हू तोय बोवाळ माता उदो मेळना संकल्प पत्र 22 जे पण काडलें तितून म्हणूंक लागले की 24/7 उदो सुदीन बाब थिंगा आहा ताका ती PWD दिल ना मागीर काब्राल म्हणलो 8 वरां
मागीर मुखेलमंत्री म्हणो 2 वरां आनी चोयल्या 20 मिनटां पासून ना पूण मुखेलमंत्रीक अवॉर्ड मेळ्ळा हर घर जल गोंय फर्स्ट स्टेट टू गिव हर घर जल. सो हे पड आज घडटा गोंयांत ज्या पद्दतीन कालच्या दिसाक आमी जे रिवर पोल्युशन जे 50% ऑफ आर रिवर्स आर पोल्युटेड. सुरेज वयता सुरेजान कितें वेता सुरेज लायनींतल्यान खूंय कनेक्ट हॉस्का कनेक्ट जाता आनी कितें उलोवप आनी मागीर ही उतरां एक्सपन्स करता. पूण आमकां दिसता की हे सरकाराचें लक्ष गोंयकाराचेर ना आनी ह्या सरकाराक घरा धाडपाचो प्रयत्न गोंयकार करता. You are happy with the answer given by the TCP minister? तेणें लेजिस्लेचर आसा पळय म्हणलां तेणें हांगसर आमी कायदे करतात आनी See, they have a brute majority. Please understand. We showed how the state, basically without a carrying capacity, is going and destroying the environment. The Chief Minister gave us an MOU yesterday, which I will share with you all also, if you all, between Terry and the state. But what has been the implication? Band kara, keep it on abeyance, keep it on stop. I asked him if you can stop Vireshis in his constituency, why not stop in the state? But he had no answer, absolutely no answers to that. So if we look the way they are lakshya pade, udok na, roste na, carrying capacity na, ye under this pretext कन्वर्जन करपाक सोदता फक्त ते भायले लोक. गिरीबाब आता गिरेशाचे धडे एकल्याचे स्टॉप केले उरलेले स्टॉप करपाक इतलो सीएम कित्याक गेलो? मागीर ते भियेता ते तूं मागीर मुखेलमंत्री विचारपा जाय मरे ते कित्याक काल आमी सपयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.